नोव्हेंबर मेरेन मुळावे शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रस्न सरकारान तडीक लावचो अशी मागणी गोंय राखण मंचान केल्या। डायसेशन सोसायटी शिक्षण हक्क कायदो पाळना हे सिद्ध करपी पुरावे मंच शिक्षण खात्याक दितलो। मंचाचे फुडारी सोमारा मिडियाकडे उलयले। राजभास चालीक लावंक आडमेळी हाडटात म्हूण दोगा अधिकाऱ्यांचेर मंचान बरेच आरोप केल्यात। म्हणजे डायसेशन स्कूल्सांनी कितें चल्लां, कितें तांची परिस्थिती आसा, हाजे फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमी ह्या एकेडमीक ऑथॉरिटीक दितले। म्हणटा फायनल रिपोर्ट नोव्हेंबराच्या निमण्या सप्तका पयलीं दिवपा जाय, कित्याक डिसेंबरान खंयचेय स्कूल खंयची शाळा जर माध्यम बदलता जाल्यार तेंच्यांनी डिसेंबरान ते एडीआय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवपा जाय। आनी ही 128 जी 130 शाळा आसा जी इंग्लिशेन चलता ती जर बदलतली, माध्यम बदलतली जाल्यार तेंच्यांनी डिसेंबरान तांकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवचें पडटलें। उमेश चंद्र जोशी आणि संजीव गडकर हे दोघे ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी सरकारी पावण्यार राजभास चालीक लावंक आडमेळी हाडटात म्हूण मंचाचो आरोप। उमेशचंद्र जोशीनूच एका हितून म्हटलां, ताजे एका लेटरान म्हटलां की ऑफिशियल लँग्वेजीन कितें तरी शिस्त आनी ताजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून हें ताजे थंय नोटींग आसा त्या फायलीन। आमी मागता की उमेशचंद्र जोशीचेर सुद्दां विजिलन्स इन्क्वायरी जावची आनी उमेशचंद्र जोशी आनी संजीव गडकर हांचे भितर कितें तरी नॅक्सस आसा आनी हांच्यांनी दोगांयनी मेळून वायट हेतान हे पोस्ट हे आर जे सँक्शन जाल्ले 2008 वर्सा ते तशेंच कित्याक पेंडींग दवरले हाचेर इन्क्वायरी जावची। उमेशचंद्र जोशी जाता तितले बेगीन त्या पोस्टा वयल्यान काडचो, ताका खंय तरी लेस सेन्सिटीव पोस्टाचेर व्हरून घालचो, तो मनीस थंय मात्तूय उपयोगाचो ना। रिपोर्टर महेश गाडे आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। माहिती आयोगाचेर फक्त एकूच आयुक्त नेमून सरकार लोकांची दिशाभूल करता म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केला। कॅसिनोच्या मुद्द्याचेर सरकारान दिल्ले रजाव राष्ट्रवादीन भायर मारले। डान्स बारां विशीं सरकारान धोरण स्पश्ट करचें म्हूण राष्ट्रवादीचो मुखेल म्हणयारो ट्रॉझन डिमेलोन मागला। हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण माहिती आयोगाचेर एका परस चड वांगडी आसपाक जाय, पूण सरकारान फक्त मुखेल म्हायती आयुक्त नेमला। नांवां थारायिल्ली 2 राज्य म्हायती आयुक्तांतले एकल्याक कोर्टान हरकत घेतिल्ल्यान दोनूय नेमणुको फुडें धुकल्ल्यात। ट्राजन म्हणटा सरकारान केला ते बरोबर न्ही। The State Information Commission cannot function only with one member. This is a petition, this is a judgment which was with the Chief Minister. Knowing very well, he is showing the public that I am here interested. Here I appointed the State Chief Information Commissioner. I appointed 2 people. One people's objection on one person. He cancels both and makes this non-functional. NCP demands that he should come out clean. पोन्न्या लायसनाचेर नवी कसिनो बोर्ड सुरू करपा फाटल्यान सरकारान दिल्ले रजाव राष्ट्रवादीक मान्य ना। If I am the Chief Minister and I have made a promise that I will get rid away from casinos, does it give me right to convert a taxi into a double breaker board bus? It doesn't give me a right. I should take that as the opportunity and cancel the license. I am not allowing, because there is no reason, there is no clause there in that license that I will be allowed to shift to another ship. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार। सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीची 69वी जयंती सद्भावना दीस म्हूण गोंयभर पाळ्ळी। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुझान पर्वरे सचिवालयांत राजीव गांधीच्या फोटोक हार घालून आर्गां ओंपली। सगळे मतभेद पयस दवरून अहिंसेचो मार्ग आपणावचो, जाती धर्माच्या नांवान भेदभाव करचो न्हय असो संदेश दिवपा खातीर सरकार सद्भावना दीस पाळटा। Take this solemn pledge that I will work for the emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of caste, region, religion, or language. Day for communal harmony and what you call a pledge for non-violence. People pledge that we settle all our differences through
constitutional means and not to resort to violence. It's a very important pledge, I feel, that there is no discrimination about caste, religion, region. So it's a day for us to remind ourselves that this man stood for all these issues. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.